नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. बीजेपीन उमेदवारांच्या जाहीर प्रचाराचो नाल्ल फोडलो. श्रीपाद भाऊ गांवांनी लोक वळखता. पल्लवीचो एक वेळ जनसंपर्क आसचो ना, मात सगळे कार्यकर्ते काम करतले. आमी दोनूय लोकसभा सीट जिखतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. पणजे महालक्ष्मीक नाल्ल दवरून बीजेपीचो जाहीर प्रचार सुरू. भाऊन कितली कामां केल्यात ती दिसना काय म्हणून मुख्यमंत्र्याचो विरोधकांक प्रस्न. जनता पार्टीचा उत्तर गोय आणि दक्षिण गोय हाच्या प्रचाराक आज महालक्ष्मीक नमन करून महालक्ष्मीक नारळ दवरून आम्ही सुरुवात केला. आज दोनापावल हांगा आशिल्ले वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जर ताचो फाउंडेशन स्टोन जर केन्ना घातलो आसत जाल्यार भाऊ जेन्ना आमचे टुरिझम मिनिस्टर आसले पहिल्या फेजीत तेन्ना तेज्या वेळार आमी वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटाचो प्रोजेक्ट जो आसा हो तेज्या वेळार घालपाक शकले. अशे असंख्य प्रोजेक्ट आमी उत्तर गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांतल्यान पळयतले, प्रत्येक पंचायतींतल्यान पळयतले, प्रत्येक हायस्कुलात पळयतले जाल्यार प्रत्येक देवळात पळयतले. भाऊन खंयच्याच पंचायतीन प्रोजेक्ट करूंक ना असो ना. पल्लवी डेंपे हांवें सांगल्या तशें डेंपो परिवाराचें काम हे पुराय गोंयाक खबर आसा. भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते सातत्यान भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान सदोदीत उबे आसा आणि ही जोड मेळ्या उपरांत निश्चितरित्या दक्षिण गोंयांतलो सीट परत एकदा 60,000च्या मताधिक्यान आमी जिखतले हे हांव मोठ्या प्रमाणात सांगता. भाऊ आमचे सातत्यान उत्तर गोंयांतलो प्रवास फाटले कितलेशेच दीस करीत आसा. गांवांतल्या प्रत्येक वाड्या लोकांक भाऊ स्वतः प्रत्यक्षात वळखता. प्रत्येका कडेन संपर्क आसा. मॅडम पल्लवी डेंपो हांचो जरी संपर्क नासलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते हे तांकां घेवन प्रत्येक गांवांतल्यान पंचायतीन वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. भारत देश विकसीत देश करपाच्या कामा फाटल्यान जे कितें लक्ष आमी सगळ्यांनी दवरलेलें आसा, मोदीजीन दवरलेलें आसा आणि त्या लक्षाच्या वटकीन आमी येयले फुडें सरतात. गेली 10 वर्सां ताची बुनियाद आमी घातिल्ली आसा. भारत हो जगांतली 5वी मोठी अर्थव्यवस्था या जगांतली जाल्ली आसा. येणारा 1 वर्ष 1.5 वर्षांत ती आमी 3रे नंबराचेर निश्चितपणे पावतले तशे मोदीजींचे प्रयत्न आसात. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजीन एकच स्वप्न दवरलें आहा तें सगळें तुमच्या आदाराचेर. हांगसरल्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर, भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या सहकार्याच्या आदाराचेर आणि तें स्वप्न निश्चितपणे पूर्ण जातलें अशी जग आमकां ग्वाही दिता. लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीचे गोंयचे दोनूय उमेदवार फाल्यां थारतले. दिल्लीत सीईसीची बसका जातली ते उपरांत उमेदवारांची घोशणा. जीपीसीसीचो अध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आनी बाकीचे आमदार फुडारी सकाळीं दिल्ली वचपाचे. उत्तरेत तिगांचे, दक्षिणेत 4 नांवांचेर चर्चा. मजगतीं काँग्रेसीन 152 उमेदवारांचे 6वें लिस्ट जाहीर केलें. केजरीवालाच्या अटके आड आपाच्या तेक्याक इंडी आघाडी रस्त्यार. आझाद मैदानार गोंयच्या इंडीचो निशेध. आचारसंहिता लागतनाच केजरीवाल भितर. विरोधी फुडाराक कोण चड उलयता तांकां भितर उडयतात. आज दिल्लीत जालां, फाल्यां बाकीच्या राज्यांनी जावये. मोदी लोकशायेची गॅरंटी दिता काय म्हणून विजयाचो प्रस्न. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा देशांत हुकुमशाय. आज आम्ही सगळेजण हांगा समर्थन आमचे अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्र्याचे अरेस्ट हाका समर्थन दिवपाक आमी आज सगळे हांगा हाजीर जाले. सावथ गोवा एमपी सीट आसा ही इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट बरे तरेन बऱ्या मताधिक्यान जिखतले आणि ज्या तरेन तांणी आज इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट दिला जशें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगले की कार्डराक डावलून एक इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट दिला हातल्यानच तांकां भितर भंय जाला हे म्हाका तरी दिसपाक लागता. हांगा जाल्यार बाब अरविंद केजरीवालाचे अरेस्ट जे जाला कोड ऑफ कंडक्ट आसतना हो एक अनप्रेसिडेंटेड अरेस्ट. केन्नाच कोड ऑफ कंडक्ट आसतना नॉन पॉलिटिकल केसीचेर खंयचेच येदे व्हडले लिडराक चड करून एक मुखेलमंत्र्याक अरेस्ट करूंक ना. ही केस नवी न्ही, ही केस पोन्नी केस. अरेस्ट करपाकूच जाय आशिल्लो जाल्यार अरविंद केजरीवालाक पयलीं करपाचो. तुमी कोड ऑफ कंडक्ट जावन ताका अरेस्ट करतात हो एक प्रेसिडेंट जावपाक शकता. हें जर दिल्ली पचता जाल्यार फाल्यां हें गोंयां जातलें. गोंयां ओपोजिशन लिडराक भितर उडयतले, वो कोण चड उलयता ताका भितर उडयतले. सो युरीन सांगला ते भशेन आज ताका जाल्यार फाल्यां म्हाकाय. सो हो एक कॉमन कॉज जाता. कॉमन कॉज की लोकशाय जिती दवरूंक जाय आनी आमी खूब गॅरंटीज आयकल्या ह्या दिसांनी. ही गॅरंटी ती गॅरंटी सगळे बॅनर तुमी पळयले आसतले. कोणेच एक गॅरंटी दिवंक ना की लोकशाय जिती उरतली म्हणून. दिल्या खंय वाचल्या तुवें आयकल्या तुवें खंयची एक गॅरंटी की बाबा लोकशाही जिती उरतली म्हणून. ओपोजिशन म्हणटा तें आसतलें काय ओपोजिशन मुक्त भारत हें जातलें काय म्हणून. आज जे दिल्लीच्या गांवांत जे जालां जावं झारखंडच्या गांवांत इट इज फॉर द फर्स्ट टायम इन दी इंडियाज इंडिपेंडन्स दॅट 2
sitting chief ministers have been arrested, and the timing is exactly with the Lok Sabha polls. Aaj it is not only the arrest of Arvind Kejriwal, but it is the arrest of each and every individual here. आमगे शिमतोरी मुरयला आज म्हाका फाल्यां तुकमू आनी ही दादागिरी आनी हुकुमशाय जी बीजेपीचो सरकार ते पयले सुवातेर ऑपोजिशनाक बाय आउट करपाक सोदता. पयलो प्रयत्न करता ते टू बाय आउट दी ऑपोजिशन आनी जोरीतोर हे बाय आउट करपाचे प्रयत्न चलना ते मागीर हे ईडी CBI IT तेंगेले शेजारी सोयऱ्यांक धाडटा आनी जोरीतोर तुवें रेजिस्ट केलें ह्या सरकारा विरुद्ध जोरीतोर तुवें आवाज काडलो जाल्यार मागीर तुका हे जेलींत घालता. श्रीपाद भाऊन केन्ना रिटायर जावप हे पक्ष थारायतलो. भाऊ थारूंक शकना. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. फुडल्या वर्सा वेंचणुकेक उबो रावना. उत्तराधिकारी सोदात म्हणून भाऊ उलयल्लो. भाऊन तिकेट मागूंक नाशिल्ली, पक्षान दिल्या. तानावडेन स्पश्ट करताच भाऊ म्हणटा आपूण उलयला ती एक सायड. दुसरे बऱ्याचशा हाचेर आमी कोट केलें की श्रीपाद भाऊचे शेवटचे, त्यामुळे तातूंत कारण ते डिसिजन जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे, त्यामुळे बरेच थोडे कडेन कोणी तरी कोट करता ते कोणी करचे न्ही. तेंच्यांनी केन्ना रिटायर जावं जाय ते पार्टी ठरयतली. तेंच्यांनी तिकेट मागूं ना, भारतीय जनता पार्टीन तिकेट दिल्ली आसा. तेजें क्लॅरिफिकेशन हांव तुमच्या समोर हांवें त्यामुळे तेंच्यांनी केन्ना करप रिटायरमेंट ते ठरोवपाक शकना ना, ते पार्टीचें डिसिजन आसा. त्यामुळे पार्टी विल डिसायड वेन टू रिटायर. अमेरिकेतले मॅरीलँड बाल्टिमोर शारांतलो फ्रांसीस स्कॉट की हो लांबचे लांब पूल धबक्याक कोसळ्ळो. पोटास्क न्हंयवेल्या ह्या पुलाच्या खांब्याक मोठी कंटेनर शीप आदळ्ळी. सोमतोच पूल उदकांत. पुलावयल्यो गाडयो, तातूंतलो लोक उदकांत. सोद मोहिमेक नेट. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण 10 ते 12 गाडयो आनी 30 लोक उदकांत पडला आसुये. स्मार्ट सिटीच्या कामांनी जावपी प्रदूषण, रस्तो सुरक्षा, सेफ्टी मेजर्सांचो प्लान घेवन फाल्यां येयात. संबंदीत एजन्सीक हायकोर्टाची ऑर्द. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सामकेंच मेस जालां. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो कंट्रोल ना. येरादारीची वाट लागल्या. पणजेकारांची PIL. 31 मे मेरेन कामां सोंपोवपाची डेडलायन. 35 कामां जाल्यांत, 12 उरल्यांत सरकाराची जाप. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेकारांचे पणजेत कामाक येवप्यांचे हाल. मेळत थंय रस्ते खणल्यात. धुल्ल प्रदूषण. कांय लोक हायकोर्टात पावले. सरकाराचे 31 मेची डेडलायन धरून काम. संबंधित एजन्सींक कामाचो प्लान घेवन हायकोर्टात आपयला. Unsupervised, unplanned and haphazard work which is being carried out in the Panjim city is causing lot of inconvenience to the general public. The work is causing lot of pollution. There is no supervision. Till date, at least 3 people have been reported to have died on account of this such kind of negligent work. There is an apprehension that if the work is not completed before the onslaught of monsoon, there is a likelihood of flooding and other related issues. The work is getting delayed, and it appears that there is absolutely no planning which has gone into the execution of this work. Concerning all these issues, we had filed a petition. In fact, there were 2 petitions filed which came up for the hearing. The court has kept the matter tomorrow and has requested the agency to give their say or explain regarding the issue of pollution, road safety and the steps which are required to be taken for the safety of the road, because we have seen everywhere it is dug up. And also regarding the traffic management, because there is a lot of traffic congestion which has been caused because of the dugging of the road at every possible place. Government has given some timeline. Government, the learned Advocate General made a statement that they are also equally concerned as the petitioner are regarding the issue of smart city work not being completed in time. And the learned Advocate General also made a statement that in fact the government has already given direction that the work should be completed by 31st of May. And the government in all sincerity is trying to ensure that the work is completed, and that is what the learned advocate in fact told the court also. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. भारतात अंदू सरासरी परस मायज पावस पडपाचो अदमास. आशिया प्रदेशात अर्थीक हवामान सहयोग केंद्राचो अदमास. जुलय ते सप्टेंबर मेरेन मोठो पावस. मार्च ते जून आनी जुलय ते सप्टेंबर अशा पावसाचे 2 अदमास केल्यात.
एल निनोचो प्रभाव उणे जावन ला निना नेट धरतलो म्हणून ENSO प्रणाली वरवीं अलर्ट. पेडा बाणावले बिराडाक रावपी एका तरणाट्याचो खून. सोंपला तो लोंढा कर्नाटकाचो 35 वर्सांचो विश्वनाथ सिग्नल. कोलवा पुलिसेन पंचनामो केलो. रुमांतले पुरावे एकठांय करूंक फॉरेन्सिक टिमीकूय आपयल्ले. खून कोणे केला ताजो सोद चालू आसा. तेन्ना पळयलें तेन्ना कळ्ळें की हीज डेड बॉडी इज देयर फाउंड लायिंग पोजिशन इन अ पूल ऑफ ब्लड. ही इज अ टायल फिटर बाय प्रोफेशन. ही इज अ नेटिव्ह ऑफ Londa Khanapur. He was staying with his wife, and we have registered presently looking at the head injuries that is there in a pool of blood, and appears to be the body is at least 24 hours old death. चालू आसा रायट ना प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळयता आमी कितें इंजरी बी कितें मेळ्ळेली आहा थोडे आसा ताजेर आतां पळयता न्ही आतां अननॅचरल डेथ आमी रेजिस्टर केला तितून ताजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसता फुडें तेजे वयल्यान आमकां फुडें कळटलें आतां बॉडी सद्या पोस्टमॉर्टम धाडून दिला सो मागीर फुडें आमी कितें आसा तेजे वयल्यान आमकां डिटेल्स कशें कितें आहा तुमकां आमी डिटेल्स फुडें असो शॉर्ट टायम दिता. मांद्रे पुलिसेन 14,36,000 रुपयांच्या ड्रग्सा सयत थंय रावपी मूळ केरळाच्या मोहम्मद निहाल म्हणटा ताका धरलो. एकलो ड्रग्स विकूंक येतलो म्हणून पुलिसेक टीप मेळिल्ली. पुलिसांनी ट्रॅप लावन निहालाक धरलो. ताचे कडच्यान 2.63 ग्राम चरस 123 LSD पेपर जप्त. फाटल्या 3 दिसांत मांद्रे पुलिसाची ही दुसरी मोठी कारवाय. मांद्रे पुलिसांनी मूळ केरळ रावपी एका मनशाक ड्रग्सा सयत अरेस्ट केला. मांद्रे पुलिसाक एक टीप मेळिल्ली की एक मनीस ड्रग्स घेवन एका प्लेसीर येवपाचो आहा म्हणून. मागीर मांद्रे पुलिसांनी स्वता आपली टीम घेवन ज्या जाग्यार तो येवपाचो आहा थंयसर गेले आनी जो ड्रग्स विकपाक येतालो तेका अरेस्ट केलो आनी तेज्या कडल्यान 2.63 ग्राम हो चरस आनी 123 LSD पेपर जे ड्रग्साक यूज जाता ते तेज्या कडल्यान रिकवर केल्या. हेजो इंटरनॅशनल मार्केटान व्हॅल्यू पळयत जाल्यार 14,36,000 असो हो एस्टिमेट तेंच्यांनी दिला. आनी तुमकां सांगला त्या प्रमाणे जो धरला हो मूळ केरळचो आनी तेजे 29 वर्सांचो आनी तेजें नांव आसा मोहम्मद निहाल. हो मूळ केरळचो आसा. सायदीप कदम वांगडा हांव ओमकार फळारी प्रुडंट मिडिया खातीर. वाळपयचो आदलो आमदार पारंपारीक काजू फेणयेच्या धंद्यात बिजी. 1994 गोंय विधानसभेत भाजपाचे 4 जाण पयलेच फावट जिखिल्ले. तातूंत एक नरहरी हळदणकार. वाळपय बीजेपीक खातें उक्तें करून दिवपी आमदार. भलायकी सारकी नाशिल्ल्यान राजकारणांतल्यान सध्या पयस. मात आजूय भाजपातूच नरहरी उलयलो. ते 99 पासून हांव आमदार आसलो वाळपय मतदारसंघात. त्यानंतर 2002 ते 2007 पर्यंत डेप्युटी स्पीकर म्हणून मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसले तेन्ना तेच्या वांगडा काम केल्लें आसा. आनी त्यानंतर मागीर मातशें ताका बायपास बी जाली म्हाका 2003 तेन्ना हांगासर फॅसिलिटी नासली गोंयांत. मागीर बेंगलोर म्हाका येयलो आनी बायपास थंय करून हाडलो. आनी त्या पासून मागीर हांवें चिंतलें की आनी फॅमिलीन म्हणटाली आनी ते राजकारण चड नाका आमकां कित्याक हेल्थी बरोबर ना आनी बेश्टे चड त्रास घेवं नाका म्हणून. सद्या आमचो धंदो पारंपारीक धंदो काजू वेवसाय आसा तो करता. आनी आमी त्यानंतर आमी काजूलाना बॉटलींग म्हणून काजूलाना बॉटलिंगूय चालू केलें. आनी गोंयांत आमी सद्या आमचे बरे काजूलाना कॅज्यू फेणी आसा ताका बरो डिमांड आहा. सो परत तुमच्या राजकारणात येवपाचो विचार कितें आसा कारण तुमी भाजपान अजून तशें पयल्या सक्रीय आसा. सो आतां 24 इलेक्शन लागीं तेकलेलें सारकें डेटूय डिक्लेअर जाला. तुमी बी अशें भाजपा खातीर काम तुमचें चालू करता तुमकां कितें काम भाजपा भारतीय जनता पार्टी काम चालू उरतलें अशें आमचे कडेन पार्टी बाकीच्यो बी पार्टी येवन आमकां रिक्वेस्ट करून पयलीं सांगताले यो तूं आनी कितें तें आमी सांगलें ना आमी एकदां बीजेपीचे बीच भितर प्रश्न दुसरो ना. मागीर फाल्यां कॅन्डिडेट कोणूय बीजेपीचो आसलो जरी जायत जाल्यार आमी ताका मत दितले. तो हे आशिल्ले वाळपयचे आदले आमदार नरहरी हळदणकर. ते म्हणटा की आपलो पारंपारीक वेवसाय आपलो चालूच आसा. राजकारणात अजून येवपाचो परत विचार ना आपलो. पूण भारतीय जनता पार्टी खातीर आपूण सदोदीत आसतलो आनी तेंचे भारतीय जनता पार्टी आपूण सदांच काम करतले आनी आपल्या दुसऱ्या पार्टीन खंयच वचपाचे आपले विचार ना. सो अशा तरेचे जे आमदार आदले वाळपयचे नरहरी हळदणकर ते आपल्या वेवसायान व्यस्त आसा आनी
भाजपा खातीर ते लास्ट पर्यंत आपले भाजपाक समर्थन तेंचे आसतले. स्टुडंटा खातीर सत्तरीच्यान रुपेश रावत. काँग्रेसीन देशाची वाट लायल्या. देशाक आज मोदी सरकाराची गरज आसा. गोंयांतले भाजपाचे दोनूय सीट जिखूंक भारतीय भाषा सुरक्षा मंच वावुरतलो. फुडारी सुभाष वेलिंगकार उलयला. मोदीचे 400 खासदारांचे टार्गेट जावंकूच जाय म्हूण तेंको. गोंयच्या सरकारा विशीं मंचाच्या भुमिकेत मात खंय बदल ना. तेंको मोदी सरकाराक. लोकसभेच्या निवडणुकीन नरेंद्रजी मोदींच्या हातून कारभारान खंयच व्यत्यय येवपाक जायना आनी आमच्या खातीर 5 मतां सुद्दां मोदींची फुटपाक जायना की मोदींच्या सरकारची केन्नाच नशिल्ली इतली आज आवश्यकता आसा अशें आमकां दिसता. आनी ताज्या मुळे मोदीजींच्या दोनूय सिट्से कॅन्डिडेट कोण आसा तो कशा प्रकारे आसा कितें ताजें आमकां कांय लागना. आमचो प्रश्न हे दोनूय सिट्स निवडून येवपाक जाय ही भावना आमी सगळे दवरता. देशाक आज काँग्रेसान अशा सीमेचेर हाडून दवरल्या, वाट लायल्या देशाची. त्यामुळे सरकार जें हाडलें पळय तें अशे विकले वचणारे लोक जे आसा तांच्या हातून भ्रश्ट लोकांच्या हातान दिवच्या पेक्षा म्हणजे वैयक्तीक पळयली, राजकीय पळयली आनी आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर पळयली जाल्यार मोदी शिवाय पर्याय ना ह्या देशाक अशें दिसता. त्यामुळे केवळ निवडून येवंक जायना. मोदी हो 2/3 मेजॉरिटी म्हणजे 404 हें ताका पडपाक जाय अशें आमकां दिसता. जो मेरेन इंग्लीश शाळांचें अनुदान बंद करिना तो मेरेन राज्य सरकाराच्या विरोधातच म्हूण सुभाष वेलिंगकार उलयलो. आमकां वैचारीक डायवर्शन जाता अशें दिसना. कित्याक हांगाचो जो भारतीय जनता पार्टी आसा ताणी जो पर्यंत इंग्लीशचो ग्रँट बंद करिना तो पर्यंत तो प्रश्न सुटना. आनी वी आर वॉचिंग वॉट द गव्हर्मेंट इज डुईंग. केवळ घोशणा दितात हिंदुत्ववादी आणि प्रत्यक्षान हिंदुत्वाचे निर्णय घडटा. गोंयांत भारत माता की जय संघाच्यो 70 शाखा आसात. 2025 आद्य सरसंघचालक हेगडेवारांक 100 शाखांची आदरांजली दितले. आमचें एक टार्गेट अशें आसा की 2025 दसऱ्याक 100 वर्सां पूर्ण जाता संघाक. त्या वेळाचेर आमचे आद्य सरसंघचालक जे आसा डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार जाणी संघ सुरू केलो तांकां 100 शाखांची भेट दिवपाची. गोंयच्यो शाखा 70 वयल्यान 100चेर व्हरपाचें टार्गेट हांवें टार्गेट. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. ताळगांव वाठारांत सांतिनीज नाल्यांत झाड मारून वडयल्ल्यान उदक तुंबलां. आमचे कर्मनी स्मार्ट सिटीन स्पश्ट केलां. ताळगांवच्या सरपंचाक विचारल्यार तो सांगता WRD थंय राखणे वणत बांदता. मारिल्लें झाड काडून नाल्याच्या उदकाची वाट मेकळी करची म्हणून लोक मागता. मी सध्या आसा फेमस अशा सांतिनीज क्रिका देगेर. फेमस ह्याच गजाली खातीर कारण खुबश्या इलेक्शनाच्या मॅनिफेस्टो भितर हे सांतिनीज क्रीक निवळ करपाच्यो गजाली आसा. फक्त गजालीच आसा मात आयज मेरेन हो सांतिनीज क्रीक निवळ जावना. तितूनच भर म्हणून हालींच एक हांगा सांतिनीज क्रिका लागीं जे एक झाड आशिल्लें तें झाड मारून ह्या क्रिका भितर अशें उडयलां की जाणे करून जे उदक आसा तेजो जो फ्लो आसा तो हांगासर इंटरप्ट जाला, तो खंय तरी हल्ला. जेन्ना हें झाड अशें मारून उदका देगेर आशिल्लें तें झाड ह्या क्रिकान उडयलें तेन्ना लोकांक दिसलें की स्मार्ट सिटी लागून कामां चलता ताजे लागून काय. मागीर ह्या गजालीचेर क्लॅरिफिकेशन दिता आसतना जे स्मार्ट सिटी आसा तांणी सांगलें की हें आमचें काम न्ही जावं आमकां रिलेटेड ज्यो एजन्सीज आसा तेंचेंय हें काम न्ही म्हणून. मागीर आमी पळयलें तेन्ना आमकां कळोन आयलें की हो जो जागो आसा तो तालिगांव पंचायती अंडर पडटा. मागीर आमी जे तालिगांव पंचायतीचे जे सरपंच आसा तांकां संपर्क सादलो तेन्ना आमकां कळून चुकलें की हें जें काम आसा तें जे WRD डिपार्टमेंट आसा म्हणल्यारूच जे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ज्याचें काम आसा ज्यो वॉटर बॉडीज आसा त्यो सांबाळून दवरपाचें जें काम आसा त्याच डिपार्टमेंटान हांगासर जे सांतिनीज क्रिका देगेर जे एक झाड आशिल्लें तें मारून हांगासर भितर उडयलां. तर तांकां हांगासर एक जी रिटेनिंग वॉल कशी आसता जी सायडीक ती करपा खातीर तेंच्यांनी हें झाड मारलां. पूण म्हाका दिसता तेंच्यांनी हें अशें उडोवचें नाशिल्लें तर हें हांगासरल्यान तेंच्यांनी
क्लियर करपाक जाय आशिल्लें आनी आमचे रिक्वेस्ट आसा जे ऑफिशियल्स आसा WRD डिपार्टमेंटाचे की तेंच्यांनी हे जे सांतिनेज क्रिकान हे जे झाड मारून हांगासर उडयला ते तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन क्लियर करचे जाणे करून एटलिस्ट जो उदकाचो फ्लो आसा तो तरी सारको जावचो कारण हांगासर जर आमी सांतिनेज क्रिकाचें जर उदक पळयत जाल्यार काळो रंग सुद्दां ह्या सांतिनेज क्रिकाच्या उदका फुडें धवो दिसतलो असो रंग ह्या सांतिनेज क्रिकाचो जाला आनी खऱ्यांनीच एक्शन घेवपाची गरज आसा कारण हे उदकाची जर आयज परिस्थिती पळयत जाल्यार ते इतके काळे जाला तशेंच सरभोंवतणी जेन्ना तुमी हांगासरल्यान पासार जातले तितको बुरसो वास हांगासर ह्या उदकाचो येता तोय तुमकां हांगासर जाणवतलो तर म्हाका दिसता जे कन्सर्न ऑफिशियल्स आसा तेंच्यांनी जशें आमी म्हणलें की WRDचे तेंच्यांनी हें झाड हांगासर क्लियर करपाची गरज आसा तशेंच जे कोण ऑफिशियल्स आसतले जे डिपार्टमेंट आसतले जे हे क्रीक आसा ते म्हाका दिसता फक्त मॅनिफेस्टोचेरूच न्हू तर खऱ्यांनीच हे क्रीक आसा ते निवळ जावपाची गरज आसा प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. गांवांनी शिगम्याक नेट गोंयच्या शिगम्याचे वेगवेगळे रंग सत्तरीत झरम्याचो चोरुत्सव सगळ्याक फामाद. चोरुत्सव मोठी उमेद उत्साहान जालो. कांय वर्सां आदीं गांवांत खंय चोर समजून चौगाक मारिल्ले तांच्या यादीन हो उत्सव जाता. गांवचे म्हालगडे सांगतात होळयेच्या दिसा होळी नाचोवन रातचो चोरुत्सव सत्तरीचे झरमेचो चोरुत्सव. आमचे चोर आसा आता जाणते करीत येयले तेच पद्दती आमी करता पूण तेची मेन हिस्टोरी जी न्हू तेंच्यानी गुपीत दवरली समजला. आतां 8 जाण आमी जाय मेन ते चौक जाण म्हणजे 2-4 शिरां चालू ना त्या खातीर आमी आतां 8 जाणां दवरता. तेंचे ते गेले कोण तरी तेन्ना मारले गेल्ले आसले तेंचो ह्यो कार्यक्रम तांकां जेन्ना हे गांव वसोले घेवन आले तेन्ना तेंच्यांनी ह्या मेजॉरिटीचे तांकां बसयले जेन्ना तांकां मारचे गेले जाले त्या टायमार तेंच्यांनी कोंबडी ना तेंच्यांनी गळ्यांत घातले आनी तेंच्यांनी घातले नकत केले आमकां म्हणजे नकत तेंचे हाल केले तेंच्यांनी सुळार दिले म्हणजे आतां म्हणटा पाशी म्हणटा तेंकां सुळार दिल्यांनी काय केलें अशें केल्यांनी गटना मारल्यांनी तेंची आनी तेंच्यांनी गटना मारत की चोर मारना तेंचे कडेन आसता कितें जाला हिरे मानी मोती तेंचे कडेन आसता हेंच्या मनांत जाला की ते चोर म्हणून तांकां तेंच्यांनी मारलें. तशें तूं जर म्हणशाले 10 पिढयो ना 20 पिढयो अशें सांग जावचें. आतां गोवा स्वतंत्र जाल्यार आमचे पुर्तुगेजां 450 वर्सां केलां म्हणटा पुर्तुगेजांना गेलो तेन्ना 450 वर्सां तेज्या पयलींचे हे आनी तेज्या उपरांत ही ना आतां कितक्यो पिढयो म्हणून कमी कशें जाता तेजेर भरीप म्हणून जातालो सोडचिडी म्हणून चडयताले लगीन लायताले आनी गौरव व्हंकल करून मागीर सगळं म्हणजे आमी लग्न काय करता तितकेंय करूंक जाय सगळें आनी तो चालो थांबोवप तो हेजो न्हू केन्ना पौजेचो न्हू आमकां तो करूंकच जाय थारोवंक जायो तो चालो बसोवंक जावो. गोंय पर्यटन खात्याच्या वतीन शिगमोत्सवाक फोंड्या सावन सुरवात. वेगवेगळे पारंपारीक चित्ररथ आनी रोमटामेळ वांटेकार. पणजे शिगमोत्सव 30 एप्रिलाक 8 तारखे मेरेन गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी शिगम्याचो उत्सव आनी रोमटामेळ चित्ररथांच्यो मिरवणुको जातल्यो.
ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.